कोंकणी उलयताले बरयताले म्हणून प्रूफ खंय आसा? 400 वर्सां पयलीं देवनागरीन बरयताले म्हणून कितें प्रूफ आसा? जाल्यार आज आमी सांगतात हय आसा, पळय आसा. ते भट आनी विनायक पंडीत आनी 350 वर्सां पयलीं बरयल्लें सर्टिफिकेट आमकां खूब अभिमान आसा. आनी हांव उतर दिता. आमचे अध्यक्ष भास्कर मामान म्हणलें की एक नॅशनल लेवलाचेर हाची दखल जावपाक जाय आनी सेमिनार जावपाक जाय. हांव उतर दिता की आमच्या गोंयांत ह्या वर्सा एक तरी सेमिनार आमी करूंक शकतात. शक्य जाल्यार इट विल बी ऑल इन्क्लुजीव. आमच्या कर्नाटकांतले लोक जाय, कोचीनचे लोक जाय आनी मुंबय आशिल्ले लोक जाय. कोंकणी मनीस, कोंकणी जन जे विखुरून गेल्ले आसात, जे वेगळ्या वेगळ्या 4 राज्यांनी महाराष्ट्रा, केरळा आनी कर्नाटकांत, त्या भायर गोंयांत जे आसात, समस्तांनी एकठांय येवचें आनी हे सेलिब्रेट करचें आमचे खातीर एक गौरवास्पद अशी घडणूक जातली. खूब बरें दिसता. तुमकां खबर आसा आमचे गोंयांत जे राज्यपाल आयल्यात, गव्हर्नर म्हणून आयल्यात ते केरळाचे, आनी तुमचे केरळात जे राज्यपाल म्हणून आयल्यात ते गोंयचे. आनी फकत गोंयचे न्ही, कोंकणीचे अभिमानी, कोंकणीचे जाणी विधानसभेत कोंकणींतल्यानच कार्य जावचें म्हणून प्रयत्न केला अशे राज्यपाल, अशे गव्हर्नर तुमकां मेळ्यात ते राजेंद्र बाब आर्लेकर. खरें म्हळ्यार तांकां हांगा आमंत्रण दिवपाचें आमच्या मनांत आशिल्लें, पूण ते तांणी ताबो घेता म्हणसर दीस गेले. पूण आय एम शुअर कोंकणी जनांनी तांकां जर हांगा आमंत्रण दिलें जाल्यार राजेंद्र बाब आर्लेकर जरूर येतले आनी येतलेच. हांव तुमकां आश्वासन दितां की तांकां कोंकणी विशीं प्रेम आसा, कोंकणी जना विशीं प्रेम आसा, कोंकणी साहित्याचेर ते प्रेम करतात म्हणून चड करून हे जे संबंद आसात, राजकीय संबंद म्हणया, आपले पण आसात, नाते संबंद आसात, जे 2 राज्यपालांनी दाखोवन दिला. आज गोंयांत जे PS श्रीधरन पिल्लाय हे आमचे राज्यपाल आसात. तांणी गोंयांत खूब बरें काम केलां, गोईंग बियॉन्ड द पॉलिटिकल एफिलिएशन्स. तांणी फक्त हांव बीजेपीचो म्हणून बीजेपीचें काम केलें ना, गोंयच्या समस्त लोकांक तांणी आदार दिला. तांकां म्हाका तांचे विशीं अभिनवान सांगून दिसता. तांणी आमची एक लेखक आसा, साहित्य रचना करता, ती श्रद्धा गरड म्हणून यंग वुमन. अनफॉर्च्युनेटली ती बरी ना, ती आंग धरला आनी शी हॅज टू बी इन व्हीलचेअर. पूण व्हीलचेअराचेर जावन पसून ती काम करता, बरयता, वाचता, मुलाखती घेता आनी बरें काम करता. आमच्या गव्हर्नर साहेबान तिका खूब व्हडलो ग्रांट दिलो आनी तिगेली जे तिका औषध पाणी करपाक जाय ताचे खातीर. गोंयांत जेंका जांकां किडनी खातीर डायलिसीस लागता तांकां गुळमाचो पयशांचो आदार केलो. हांव इतल्याच खातीर सांगता की केरळचे मनीस जे आमकां दितात ते इंटर्न आमी तांकां दिवपाक फावो. म्हाका याद जाता, तुमी सगळे हांगा आसात, जे कल्पना करून पळयात, जस्ट इमॅजीन 400 वर्सां पयलीं, 450 वर्सां पयलीं तुमचे जे जाणटेले गोंयच्यान पळून आयले, धांवून आयले, केरळाक आयले. केरळाक तुमचे कोण सोयरे आशिल्ले ना, तुमचे कोण नातेर आशिल्ले. तुमी एक आगांतूक आयले, आकांतान आयले आनी तुमकां हांगा आदाशिरो दिलो, आसरो मेळ्ळो. हे केन्ना व्हडले मनीसपण दाखयलें आनी मलयाळम लोकांनी, केरळच्या लोकांनी. आनी म्हाका अभिमान दिसता आमच्या कोंकणी जनांनी ह्या भुंयेचेर काम करून आपल्याक तुमी दिलां ताचे परस चड तांकां दिलें. आनी म्हणून म्हाका याद जाता, पुरुषोत्तम माम सदांच सांगतात की हांच्या रायांत देवस्थानाक जमीन दिली ती तुमी केल्लें जे योगदान दिलां आमच्या केरळचे जनतेक किंवा ह्या राज्यात, ताची दखल घेवन तांणी ह्या व्हडलो जागो आमच्या देवस्थानाक दिलो. तुमी जेन्ना दितात
तेन्ना तुमकां मेळटा. गीव एंड टेक हो एक नैसर्गीक व्यापार आसता. तुम्ही जितले लोकांक दिता तितले लोकां कडच्यान तुमकां मेळटा. आज तुमकां जे लोकां कडच्यान प्रेम मेळटा ताचें कारण आमच्या कोंकणी लोकांनी केरळच्या जनते खातीर, केरळच्या उदरगती खातीर, केरळच्या राज्या खातीर आपलें काम केलां, योगदान दिलां. आनी म्हणून आज तुमकां हांगा मान भोवमान आनी सन्मान मेळटा हें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां आनी म्हाका खूब आनंद जाता. हांगा हांव याद काडटलो जाल्यार कितलेशेच लोक जावन गेले आसात आमचे मदीं, कांय जाण नात. आतांच हांवें नांव घेतलें पुरुशोत्तम बाब मल्ल्या. ताणें केदें व्हडलें काम केलां. जेन्ना गोंय स्वतंत्र जावचें आशिल्लें, जावंकूच नाशिल्लें तेन्ना किंवा अजून कोंकणीक मान्यताय सोड, कोंकणी भाशेक भाशा म्हणून मान्य करनाशिल्ले त्या काळार पुरुशोत्तम मल्ल्यांनी झगडून आनी त्या खातीर वावर करून, कार्य करून ते तांकां फावो केलें, भाशे खातीर काम केलें. आनी तांकांच लागून मागीर आमी बी प्रेरणा घेवन हें काम फुडें व्हेलें. आज कोंकणीक राजमान्यता आसा, कोंकणी गोंयची राजभाशा आसा. कोंकणी संविधानाच्या 8वें परिशिश्ठांत एक भारतीय भाशा म्हणून 22 भाशां मदीं कोंकणीचो आस्पाव आसा. हें कित्याक घडून पावलें? हाजी मुळावण सोदून काडली जाल्यार शेणोय गोंयबाब आशिल्लेच, पूण आमचे पुरुशोत्तम मल्ल्या हांणी जें योगदान दिलां ताची दखल घेवपाची गरज आसा. खूब जाणांनी काम केलां. तातूंत ते म्हाका याद जाता हांगा आमचे मदीं नाथ आज पी.जी. कामत म्हणून तांणी कितलें काम केलां कोंकणी खातीर. कोंकणीच्या व्याकरणाचें काम, कोंकणीच्या भाशा सुदारण्याचें काम आनी आमची जी बुनियाद आसा ते बुनियाद घट्ट आनी पकदस्त करपाचें काम ज्या लोकांनी केलां तातूंत भितर पी.जी. कामत हांचें नांव हांव घेतलें बगर रावना. आज तांचे पूत हांगा आनंद मामा आयिल्ले आसात. बरें दिसता म्हाका जेन्ना जेन्ना ते मेळटात तेन्ना म्हाका कामत मामाची याद येता. मित्रांनो, हांव आज म्हाका 20 वर्सां जावन गेली आनी आज म्हाका याद जाता फाटल्याच 1963 म्हगेली पयली कथा छापून आयिल्ली. म्हणजे फाटली 60 वर्सां परस चड काळ हांव साहित्याच्या क्षेत्रांत काम करता. आनी फक्त साहित्य न्हय, आमकां साहित्य करचें पडलांच, रचना करप आनी त्याच बरोबर दुसरो एक रचनात्मक काम आमकां करचें पडलां. तें म्हळ्यार भाशा उत्थानाचें, भाशेचो वावर करून भाशेक वयर काडपाचें. आमचे फाटले शेणोय गोंयबाब, पी.जी. कामत बाब, आमचे रविंद्र बाब केळेकार, चंद्रकांत केणी, कितलेशाच लोकांनी ह्या कामाक आमकां ह्या कामाक बुनियाद घाली. बुनियादीचे चिरे, फातर बुनियादीचे ताणें बसयले. ताजे वयर काम करपाचें भाग्य आमकां मेळ्ळें. आज मुखार हांव मागता तुमचे कडेन, आज म्हाका हांगा दिश्टी पडटा ते चडशे आमचे 50-60 दादले आसात. पूण आतां तरणे भुरग्यांच्या खांद्यार तुमी कोंकणीची भाशेची जबाबदारी घालूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आतां साहित्याची धुरा फुडें व्हरपाचें काम कोंकणी तरणाट्या लोकांनी करपाची गरज आसा. चड वेळ घेवचो ना, हांव जाणा चड वेळ जाल्लो आसा ऑलरेडी. पूण म्हाका हांगा आपूण म्हाका ही उद्घाटन करपाची आयच्या ह्या तुमी एक वर्स चलयतले, ह्या 350वें वर्स लागलां आनी हें वर्स अशेंच कार्यक्रम जातले, कार्यावळी जातल्यो, सेमिनार जातले आनी ते जावचे. ताच्या खातीर कितेंय करचें पडल्यार म्हजी सदांच तयारी आसतली फकत आदार दिवपाची. केरळांत जावचें पूण केरळा भायरूय जावपाची गरज आसा. आज आमचे मदीं हांगा विवेक शानबाग येवपाचें आशिल्लें. विवेक शानबाग एक व्हड कर्नाटकांतले कन्नडांतले एक व्हडले लेखक, पूण एक कोंकणी मनीस म्हणून तांकां येवपाची इच्छा आशिल्ली. पूण आनी एक काम जालें आनी ते आयले ना. पूण आज हांगा हांव पावलां, म्हज्या घरकान्न पावल्या. त्या भायर हांगा आमचे मदीं आमचे तरणाटे लेखकय हांगा आसात, प्रकाशक आसात. आनी जरी गोंयकार फिजिकली ना तरी मनान तनान तुमचे बरोबर आसात. कालच आमच्या टायम्स ऑफ इंडिया गोवा पेपराचेर तुमी दिल्लो मजकूर छापून आयला आनी गोंयांत इतर पेपरांनी बी ही बातमी गेल्ली आसा. आनी त्या निमतान म्हाका तुमी हांगा आपयलो आनी ही संदी दिली. पयली
सुरवात करपाची आनी हांव मानता की बरी सुरवात जर जाली जाल्यार अर्ध काम जालें आनी हाचे मुखार कामाक आमी हात घालया आनी अंदूचे वर्स आमी रंगा भट अप्पू भट आनी विनायक पंडीत हांकां अर्पण करून आमी तांचो भाव तांणी जी बुन्याद घाल्या ती बळिश्ट करून आनी फुडें या तुमची दोन उतरां तुमी आयकून घेतली ह्या खातीर हांव तुमकां धन्यवाद दिता. पुरातन काळा पासून चलत आयिल्ली आमची भास आनी खूब काळ चलची आनी फुडें वचची आनी इतर भाशांक देख दिवपा सारकी भाशा जावची ऑलरेडी जाल्ली आसा. आज म्हाका जेन्ना कोणी इतर भाशांतले लोक मेळटात जी मायनॉरिटी भाशा आसात तांकां सिंधी सारकी भाशा आसा जी भाशा पूण तिका वयर चलपाक मेळना संदी मेळना. अशी आमची आनी कितें बोडो भाशा आसा संथाली भाशा आसा ह्यो भाशा उण्याक न्ही खंयचीच भाशा ल्हान आसना. सगळ्यो भाशा लोकांची जिवीत आसा तितल्योय महान भाशा पूण त्या भाशा त्यो भासो आमचे कडेन अपेक्षेन पळयता. आमकां फुडें वचपाक जाय सगळ्याक हातांत हात घालून सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी फुडें या आनी आमचे साहित्याचे मळ गिरेस्त करुया आनी तुमकां तुमचो सगळ्यांचो पालव ह्या वावरांत मेळटलो अशी अपेक्षा हांव बाळगितां आनी ह्या कार्याक तुमच्यो शुभेच्छा अपेक्षीत करता. देव बरें करूं.